मानिवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फामिलींत सगळ्या वांगड्या कडेन सहभागिलीपणान जिवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सोबें वेळ सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानिवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सोबें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या घोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानिवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. जे कुटुंब बरोबर मागणे करता ते सांगातान जियेता. आमी दूर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचें देणे आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबान आमचें येणें एकमेकाचें सहभागिलीपण. आयच्या नोवेनाचो विशय मान्यवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपण जिवंक नमुनो. हो विशय कुटुंबान सहभागिलीपण जिवन क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबांत रावून आनी सहभागिलीपणान जिवन बऱ्या तत्वां मुल्यांनी वाडून आनी कुटुंबाचें वर्तेपण काळजान बाळगून सांगातान आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. भाव भयणीनो, जायते फावट ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलीं कल्पना जियोवंक आनी कुटुंबांत पाळूंक आमी चुकल्या. आमची मनीस असोकताय वळखून देवाची काकलूत आमकां सगळ्यांक मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसोगण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत बाय घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
खबरार तुया एक घडी बरोगीच रावून जी गरज आमी आस ह्या जाग्यार घेवन आयल्यांत बापा मुखार दवरुया. आज लौकिकां पासत भेटयल्लो दीस आमी पाळटाव. आमच्या सण एकल्याच्या आपोवण्या पासत देवाक तिनवासुया. सर पदवीदारा सासणांच्या देवा, शिंपडून गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांयलोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्यांत तीं एका अकोण भावार्थान एकवटलोलीं जावं आनी प्रिती मोगाची गांठीन बांदलोलीं आसूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यांचे वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचे आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सत्या गोट करता. जो बापूय मान दिता तो आपल्या पुताचे फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपल्याकूच एक तेवो जमयलेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपलेच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मानाक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वेंगयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्वराची सुमूड पाळटलो. देवाचे उतरे. आमचो जबाब. सर्वेस्वराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणया, सर्वेस्वराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता ती सदां ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखें जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्वराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफल दाकाचे वाली पोरी फुलतेली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवंक बसतलीं तुजी भुरगीं. जबाब. सर्वेस्वराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सर्वेस्वराची भक्ती कोत्तात असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सिंहनाथान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेच जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्वराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. बागिवून पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भुरग्यानो, सोमयाच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो.
बासावणी लायलोली पोले आज्ञा ही तुमच्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावणी अशें तुमकां बरें जातलें आनी लांब आऊक ह्या संवसारांत तुमकां मेळटली. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयीक दिवंक नाकात. सोमयाचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ले परी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरां कशीं तुमी देवाक जाय तें सगल्या काळजान थावन करतात देखून. मनशां खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जोन एकल्याक गुलामांक तशें स्वतंत्र मनशांक आप आपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो, हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोरी चलात आनी तांकां बेगडावचें सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पळय नासतना तांकां आनी तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतोरें. उद्गार. Bukaci utra ugodnia amci kaza tuja bukaci utra Zul sole spora Zul sole spora Zul sole spora Zul sole spora Zul sole spora, zul sole spora, Sorve spor तुमचे सवे आसो मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान तेन्ना जेरुसलांतल्यान फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. ताणें म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें परतिपाल केलो. आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात ते कित्याक? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी. आनी बापायक व आवयक शिरापतात ती मरोन वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक व आवयक म्हणत म्हजे कडलें कितें तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक आनी आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली. धोंग्यानो, अशें जायसान तुमचे विशीं आदीं फुडेंच सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंटांनी म्हाका वाकाणटात,
पूण तांचें काळीज म्हजे थावन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोळकी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोगाच्या भाव भयणीनो, एका इस्कॉलान एक टिचर आसली आनी हे टिचरीक एक बरी संवय आसली. दर वर्साक ती आपल्या क्लासींत आसलेल्या भुरग्यांक तांच्या घरा लागीं भेट करताली. तांची परिस्थिती समजूंक वावुरताली आनी इस्कॉलांत तांकां बरें मार्गदर्शन दिताली. अशीच एक दीस डॅबी नांवाच्या एका चेडवागेर ती पावून सोल्ली. पूण हे भेटे वेळार तिचें मन घुस्पलें. कितलेच विचार मनांत आयले. असली परिस्थिती आसतना हें सुपुल्लें डॅबी सगल्याहून बरें शिकून वर्गांत पयलें कित्याक येता काय? असली कुटुंबीक परिस्थिती आसून हें डॅबी सदांच आस्तें, खुशाल आनी दादोशी कित्याक दिसता काय? असली गोराब्याची परिस्थिती आसून हें डॅबी सदांच दुसऱ्यांक आदार दिवंक पयलें कित्याक धांवता काय? तिच्या मनान अशे सोबार विचार आयले. कित्याक डॅबी आपल्या आवय बापाय आनी भाव भयणां सांगाता कोणागेर तरी एका रुमान भाड्याक रावतालीं. आनी दुसऱ्या दिसाक जेन्ना हें डॅबी इस्कॉलाक आयलें, हे टिचरीन ताका कुशीन व्हरून असो विचार केलो. डॅबी, डू यू नॉट हॅव अ हावस दॅट यू कॅन कॉल योर ओन? डॅबी, तुका तुजें खाशेल्लें घर ना? आनी तेन्ना डॅबीन जाप दिवन अशें म्हणलें, टिचर, वी डोंट हॅव अ हावस दॅट वी कॅन कॉल आवर ओन, बट वी डू हॅव अ ब्युटिफूल होम. आमकां घर ना, पूण आमचे कडेन एक सोबीत घोराबो आसा. म्हजी माय पाय, म्हजी भाव भयणी, जरी आमी एकाच रुमान रावता, आमी जाय तो वेळ बरोबर मागणें करता, देवाचें उतर वाचता, एकामेकाक वावरांत आदार दिता, एकामेकाचें सूख दूख वांटून घेता, एकामेका थंय खुशालकायेन खेळटा. आनी भाशेन जायतें बरें ह्या आमच्या कुटुंबांत आमी सांबाळून दवरता. वी डोंट हॅव अ हावस, बट वी हॅव अ ब्युटिफूल होम. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या कुटुंबांत घडये संवसारी वस्तू नासल्यो, ह्या कुटुंबांत संवसारी गिरेस्तकाय नासली, पूण ह्या कुटुंबांत सहभागेलीपण आसलें. ह्या कुटुंबांत बरोबर मागणें करप आसलें. ह्या कुटुंबांत वावर वांटून घेवप आसलें. ह्या कुटुंबांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत भागेली जावप आसलें. आनी हें सगलें ह्या कुटुंबाक खुशाल करतालें. आयचो विशय आमी कुटुंबांत सहभागेलीपण जिवंक आमकां आपयता. आनी आयचीं वाचपां हीं आमच्यान कशें करूं येता, जावं भुरगीं कशीं, जावं घोव बायल कशीं, जावं आवय बापूय कशीं, हें आमच्यान कशें करूं येता ह्या विशीं आमकां जायतो उजवाड दितात. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तका वेलें. आनी तूंय जो कोण आवय बापायक मान दिता ताका सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटा. तो एक सोरनांत असलो तेवो जोडटा म्हूण आमकां आयकूंक मेळ्ळां. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले तोच संदेश भुरग्यांक
आवय बापायक मान दियात, तांचे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी हे भाशेन तुमच्या कुटुंबांत सहभागिलीपण दाखयात. आनी हेच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां कोण भाशेन फारिसेव मनशां परस पुर्वजांनी करून दवरलेल्या चाली रितींक अदीक मोल दितात. आनी असले परिस्थितीन जेजू तांकां आवय बापायक मान दिवपाच्या कायद्याचो खोलायेन उगडास करता. कुटुंबांत मनीसपण उखलून धरप, मनशाचें व्हडतेपण राखप हें सगळ्या कायद्या परस अदीक व्हडतें म्हूण शिकयता. तशेंच आयचें दुसरें वाचप एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें आवय बापायक बूत दिवन आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक खेरीत आव्हान दिता. भाव भयणीनो, ह्या वर्सा आमच्या बिस्म साहेबान आपले गवळीक चिटीन आमी कुटुंबांत सहभागिलीपण कशें दाखोवं येता ह्या विशीं आमकां जायतें मार्गदर्शन दिलां आनी 3 कल्पना ताणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. पयले सुवातेर कुटुंबांत सहभागिलीपण जिविताची राखण करूं. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान वाचता देवान दादल्याक आनी बायलेक सोडात आनी वाडात हो हुकूम घालो. एके भाशेन जिवीत रोचपाच्या वावरांत आपणाची सहभागिली जावंक तांकां उलो मारलो. आज आमच्या कुटुंबांनी घडे जायते जिविता आड वेता. घडे गर्भपाट एबॉर्शन वाडल्यात, युथानेसिया हेंय वायट घडे शिंपडत पसरत वेता. कुटुंबीक वो घराबीक हिंसा डॉमेस्टीक वायलन्स आमच्या जायत्या कुटुंबांनी दिसून येता. जेन्ना असले परिस्थितीन आमी येता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत सहभागिलीपण कमी पडटा. आमी जिविताची राखण करची आमची जबाबदारी विसरता. तर पयले सुवातेर देव दिता त्या जिविताची ओपुरबाय आमच्या कुटुंबांनी करुया. दुसरी कल्पना तो आमकां दिता ती म्हळ्यार कुटुंबांत आकारणी घेवन. आनी थंयसर तो आमकां आमच्या धर्म प्रांतांत आशिल्ल्या कुटुंब सेवे केंद्राच्या जायत्या कार्यावळींचो उगडास करता. आकारणेच्यो कार्यावळी, जागृतायेच्यो कार्यावळी, नवसरणेच्यो कार्यावळी. आमचें कुटुंब केंद्र वेगवेगळ्या मळार कुटुंबाच्या वांगड्यांक, भुरग्यांक जावं, तरणाट्यांक जावं, लग्न जातल्यांक जावं, खासार जाल्ल्यांक जावं, कुटुंबांक जावं जायत्यो कार्यावळी आयोजीत करता. तातूंत वांटो घेवन आमी आकारणी घेवं. आमच्या धर्म प्रांतांत कितल्यो बांदावळी आसात. दोतोन आसा, वेदी सेवकांचो जमो आसा, ओ लिजन ऑफ मॅरी आहा, SSVP आहा, पॅरीश कावन्सील आहा, ल्हान क्रिस्ती समुदाय आहात. हे सगळे जातात आमकां उपाय आमची कुटुंबाची वांगडी कशी वेगवेगळ्या मोडांचेर आमी आकारणी घेवंक, तांचो आमी फायदो काडुया. आनी तिसरी कल्पना आमचो आरसेबीस सहभागिलीपणा विशीं दिता ती म्हळ्यार आमी कुटुंबांत एकामेकाचें व्हडतेपण उखलून धरूंक. अदी करून आमच्या कुटुंबांत ज्यो सोक्त आसात, जांकां घोडे कुडीची असोक्ताय आसा, जीं घोडे उत्तार पिरायेर पावल्यांत, जीं घोडे विधवा जाल्यांत, जीं घोडे आमच्या घरांनी वावर करतात, आपल्या घरांतावन पयस आसात, तांचें व्हडतेपण उखलून धरून आमी सहभागिली जावंक आमकां आपयता. मान्यवंत आग्नेल हाचें कुटुंब सहभागिलीपणान जियेलोलें कुटुंब. ह्या कुटुंबांत बरोबर मागणी आसली. ह्या कुटुंबांत देवाच्या उतराक जागो आसलो. ह्या कुटुंबांत दोतोन शिकोवप आसलें. ह्या कुटुंबांत आवय बापायन भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिल्लें पळोवंक मेळटालें. ह्या कुटुंबांत भुरगीं आवय बापायच्या उतरा प्रमाणें चलून तांकां रेस्पेत मान दितात तें नियाळूंक मेळटालें. आनी सांगतात सोबार पावट मान्यवंत आग्नेलाच्या कुटुंबाक बोट दाखोवन जायतीं जाण योशी बूत दितालीं. ह्या कुटुंबा भाशेन
आमचीं कुटुंबां जावचीं, आमचीं कुटुंबां सहभागिलीपणान जिवचीं. तर आज ह्या मिसांत वांटो घेतना हेंच देणें आमच्या कुटुंबांत जिविताची राखण करून कुटुंबाची वांगडी कशीं वेगवेगळ्या मोडांचेर आकारांनी घेवन आनी आमच्या घराब्यांत एकामेकाचें व्हडतेपण उखलून धरून सहभागिलीपणान आमी जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबीं रावया आनी ह्या वेळार सगळीं सांगाता आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रिथ्वीच्या उसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो, आंकवार मारेतान सोलमलो, पोंस पदकाल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो अंतकानी किपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवबाबाच्या उसव्याक बसला, तुयें शिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या स्पावर्तान आमच्यो गरजो आनी समेस्तांची मागणी बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचे जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें राज परगटतना आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक, तशेंच ताणें आपणायलोले क्रिस्ती जाणवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सहभागिलीपण जिवंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता तुका. आमच्या सरकारान देशांतले पोरजेक आपलीच फामील कशी स्विकारून धर्मा आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सहभागिलीपणान कुटुंबाची उदरगत करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांत आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक ओर्था बरीत वेळ दिवन आपलें सहभागिलीपणान आपलो घोराबोत चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. आयज ह्या नोविनाच्या मिसांत वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यां सोवें मोग, खुशालकाय आनी शांती वांटूंक सांगातान क्रिस्त्याच्या पावलांनी चलूंक आनी सहभागिलीपणाची बरीं फळां ती एकामेका सोवें अनुभवून म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोरता हांव तुका. भोव दयाळ बापा, ह्या आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. Amen.
भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरसां सोडून घेतली. तुजे पवित्र सभेन एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयलीं आनी एकाच भावार्थाचे आनी स्नानांचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायलीं. सोमेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेतरेचीं एकूच काम करता तांचे वस्तोंगी आनी सर्वांचो एकवट घडून हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड करता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळा काळी. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती करता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarataco good porgotuia.
बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मास मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबुनीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, बागवेन जुजे तुजो पोती, बागवेन दोरमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. भावणीनो, आमच्या कुटुंबांत जिविताची राखण करून वेगवेगळ्या मोडांचेर आकारणी घेवन आनी दर एका कुटुंबांचे तोल्या वांगड्याचें व्हडतेपण उखलून धरून आमी सहभागिली जावंक आमकां कृपा आनी बळ जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारेक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे नेयाक आमी बरो आशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. आपल्या कुटुंबांत आवय बापाय कालतो रावन तांकां मान दिवन सहभागिलीपण जियेल्लो जेजू ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाल बाबा जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगोद क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. Ignora mundial
जेजू आमच्या काळजान भितर सरला, घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी शेवला तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सवें एकवट कुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. बसूया. मोगाल बाबंबिनो, आयज आमचे मदेगोद आसात फादर सिमांव फेर्नांदीस, डायरेक्टर ऑफ पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा. हें एक आमचे दियोसिसीचें आकारणीचें घर. हांगासर फादर व्हडा उमेदीन आनी जापसाल दिर्गेन वावुरता. आयज आमचे मदेगोद येवन एमिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. मानिवोत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागलें. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. मोगाल बाबुमिनो, व्हड भवार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान हे पवित्र जाग्यार आमी एकटवल्या. आमच्या काळ जमनान घेवन जायते गरजो जायते आवडी तुमच्या काळ जमनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडी. कांय कळोवण्यो. मान्यवोत आग्नेलाचे मजूतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पॉस्टुलेशन ऑफिस आनी ती येवन तुमी कळीत करचें. जायते स्वयंभावरती ओजापां जातात. तांचे वैजकी आनी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्तात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पॉस्टुलेशनच्या ऑफिसांत येल्यार बरें जातलें.
आमच्या सेमिनारिस्तांक ताच्या शिंकपान आनी आकारणीच्या कामांत कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार बसस डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी कंट्रिब्युशन दिवंक जाता. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी सातोडें वावरड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावांचो वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तें तुमच्यांनी विकतें घेवंक येता वो सबस्क्रायब करून आमचे झेवरेन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक येता. पादंगलेच्या जिविताक लागू जातले वस्तूंचो म्युजियम कोवेताच्या एका रुमांत आमी तयार केला. मागता तुमी आत्मीक नोदरीन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवचो. नोव्हेंबराचे 14 आख्ख्या भारतांत चिल्ड्रन्स डे हो भुरग्यांचो दीस मनयतात. ह्याच निमतान फाल्यां भुरग्यां पासत पिलार दोंगरार किरीत मीस आसतलें सकाळीं 10 वाजता आनी सांजची 4 वाजता. मागता तुमच्या भुरग्यांक घेवन हे मिसांत वांटो घेवचो. नायट विजील जातलें नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दीस रातची 9:30 वाजता तें सकाळीं पर्यंत 5 वाजता. ह्या नायट विजिलांत तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 18 सांजची 4 वाजता मीस आमी पिडेस्तां खातीर किरीत भाशेन भेटयलां. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय हे वर्सांक पिडेस्तांचो पास आसचो ना. तुमच्यांनी तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसन जाल्यार तांकां पिलार हाडची. कळोवणी त्या दिसाक सांजचे 5:15 मीस आसचें ना. कोणाकूय झाडां पाल्यांची वखदांची घेवची खुशी आसा जाल्यार ते आमच्या इस्टॉलांत विक्रेक आसा. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं हे माटवाचो खर्च भरून काडूंक फुलां तशींच आमच्या मिसावांक आनी सेमिनारिस्तांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवोत आग्ने वरवीं देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी. मोगाल बाबमिनो मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान जेन्ना आमी भवाडटान मानिवोत आग्नेला वरवीं देवाक उलो मारता. मानिवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेंपण फावो करता. आयज मिलाग्रिना रॉड्रिगीस बेनावलीतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजो नातू जल्मलो त्या वेळार ताका फाटीक एक व्हड गूंड लांब आसलें. मारगांव दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातांनी सांबाळूंक जायना म्हूण ताका बामोली GMCन व्हरूंक सांगलें. थंय वेता तेन्ना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केले आनी रिपोर्टार म्हज्या नातवाची प्लेटलेट कावंट सारको लो आसा तो मेळ्ळो. तशेंच दोतोरांनी सांगलें जर तर एका वर्सान गूंड वचना जाल्यार तें ऑपेरेशन करून काडूंक पडटलें. हे परी 2 म्हयने सर गेले आनी एक दीस बाबाचें ब्लड टेस्ट केलें. त्या वेळार दोतोरांनी ताचे प्लेटलेट कावंट मातसो वाडला तो पळोवन आनी उपरांत ताका हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज दिली. आमी घरा आयलीं आनी थोडे दिसां उपरांत बाबाक घेवन पिलार मानिवोत आग्नेच्या पांयांशी हाडलो. त्या वेळार एका पाद्रीन ताचेर मागणें केलें आनी म्हणलें तो सारको बरो जातलो. त्या वेळार हांवें काळजांतान मानिवोत आग्नेलाक मागणें केलें म्हज्या नातवाक जर ऑपरेशन करिनासतना बरें जायत जाल्यार हांव उपकार परगट करतली म्हूण. तर आयज मानिवोत आग्नेचे मजतीन मागलो उपकार म्हाका फावो जालो. 4 वर्सां जालीं म्हज्या नातवाचें गूंट ना आनी तो बरो आसा. देवाक आर्गां दिता आनी मानिवोत आग्नेलाक बेगीन सांतोचो मान फावो जावंक मागता. मोगाळ भावमिनो हो एक शेमायचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजामोनी जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर
तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोंत आग्नेलाच्या बागेव जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जम दाखोवंक उपकार तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा सरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड पोर गोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमच्या कुटुंबांत सहभागिलीपण जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पिडेवंतांचे मागणे वो वांजेल रोजार आतां इगोर्जेन जातलें.